वा 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 आणि म्हाका एक सांग तुमच्या गाड्यार आणि कितें कितें मेळटा? चिकन शाकोती मेळटा हा वय आणि ब्रेड कटलेट. ब्रेड कटलेट आणि शाकोती मेळटा, हय स्वीट्स मेळटा, स्टफिंग स्वीट्स, वाव रिव्स कॉर्नर. रिव्स कॉर्नर. मार्को गँग फायनली. चेस माय ब्रो. आमच्या म्हापशेच्या मिलाग्री सायबिणीचे आता फेस्त आहा त्या खातीर पळयात हांगासर बरे बरे सोफा कबड्डी पळय. दिवान बी बरें आसा. गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसात तुमी? आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आहात. सो गायज आयज हांव परत येयला अवीक खाराक घालपाक. पळय म्हाका कितें तरी थंड थंड पिवंक जाय आसलें म्हणून हांव अवीक घेवन येयला पिवपाक खंयचे तरी नव्या प्लेसीक. तुमकां दाखयता हांगासर कितें कितें आसा तें. ओके डन डन. ओके डन. कितें जालें अवी? 6 o'clock. 6 o'clock. सो गायज तेंचे खंय क्लिनींग चालू आहा म्हणून आनीक 2 वरांनी आपयला. मोये मोये जाला मोये मोये. तूं मागलेलें मरे मनांतल्या मनान. आ कपाल मोय मोय. किये कपाल मोये मोये. तू आजो वळडे भिट्टी मो. हांगाच्यान गाडी चर 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 करून सकयल वचो शकता बाय. देवती हा देवती केदी ओडली पयल्या. सो गायज हांगासर 2 वरांनी आपयला. 2 वरां कोण रावतलो त्या खातीर आमी आतां वयता सालिगांव स्ट्रीट फूड ट्राय करपाक. सो गायज आतां आमी येयला सालिगांव. आमी ऑर्डर केला रोस ऑमलेट आनी हांगासर पळोवं शकतात तुमी बाकीच्या गाड्या ना कित्याक की आमी आयज खूब बेगीन येयल्या. आयज आमी येयल्या सारकी 3:30 गाडी ओपन जाता. 3:30 खंय? हां 4:30 जाल्या आता. 4:30 जाले आनी गाडी ओपन जाता खंय 6-7 बी न्हू रे अवी. मागीर आनी हांव तुजें नांव सगळ्यांक सांगतलें. तूं म्हाज्या वांगडा माझं नाव सगळ्यांक खबर हा अभी म्हणून. तूं सगळ्यांक हांव सगळ्यांक सांगतलें तूं म्हाज्या वांगडा झगडी करीत आसताय म्हणून. आनी आतां सुद्दां हेणी म्हाज्या वांगडा झगडी केल्या. करूंक ना तुवें झगडी. म्हणटा हांव खंय किरकीर करीत आसता खंय म्हणून म्हाज्या वांगडा झगडटा. सो गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशे आसात तुमी? देवाच्या कृपेन तुमी सगळीं बरी आसतली. आनी आमच्या फाटल्यान पळय एक बाबू बोललेलो आसा ना रे. नांव कितें तुजें? हां रीव. नायस नेम. हां बरें आहा नांव. आनी आमी येयल्लेले आसा तेंच्या गाड्याचेर कितें खावपाक ऑथेंटीक रोस आमलेट. म्हाका थोडे दीस पयलीं एलिस्टरान विचारलेले रोस आमलेट खंय बरो मेळटा काय म्हणून. सो तुका दाखयता एक स्पेशल प्लेस. आतां आमी आसा सालिगांव. सो बरी फाटल्यान पळय काय बरें लोकेशन आहा पळय. पळोवं शकता तुमी काय बरें ब्युटिफूल आसा पळय. आतां थोड्या वक्तान मागीर हांगासर आनीक दुसरे तरेचे गाडे बीन आसतले. सो आमी स्पेशली तुमकां आतां रोस आमलेट दाखोवया. आनी म्हाका एक सांग तुमच्या गाड्यार आनी कितें कितें मेळटा? चिकन शाकोती मेळटा चिकन शाकोती आणि आनी ब्रेड कटलेट. ब्रेड कटलेट आणि स्वीट मेळटा स्वीट्स मेळटा. आवूयस आणि आनी थोंड कितें मेळटा पिवपाक? थोंड सॉफ्ट ड्रिंक्स मेळटा खूब. आणि स्प्रायट मोजिटो बीन तसले ना तसले ना ओन्ली सॉफ्ट ड्रिंक. पूण खावपाचें सगलें आहा. सोडावी मेळटा. आवय शा टू गुड मरे सारको उजो. हा गायज आमी पळय येयल्या सालिगांव ह्या गाड्याचेर. पळय हांगासर हांवें सांगला रोस ऑमलेट आनी अभिनूय सांगला रोस ऑमलेट. आनी कितें कितें गावता तुमच्या कडेन? आनी ओके शाकोती मेळटा, हय स्वीट्स मेळटा, स्टफिंग स्वीट्स, वाव. आमोट स्वीट्स. म्हणजे सगळे ऑथेंटीक आमचे गोवन. सो गायज कोणाक न्हू ऑथेंटीक गोवन खावपाचे सारखे रूल्स येता न्हू जाल्यार प्लीज हांगासर येवन तुमी खावपाचें. कळ्ळें न्हू तुमकां? थोंड पिवपाक आवडटा मरे. मामींक सांगला सांगिनासतना पियाता काडून काडून. सो गायज हांगासर न्हू
कटलेस मागीर कितें म्हणटा ते आमचे प्रॉन्स आनी बाकीचे सगळे तरेचे कितें कितें आयटम्स मेळटा कळ्ळें न्हू. सो दोज हू आर इंट्रस्टेड की हांगा येवपाचें आनी ट्राय करपाचें. आयज आमी ट्राय करता रोस आमलेट आनी पळोवया आनी कितें आहा तेजे कडेन आतां केल्लें जाल्यार तें ट्राय करुया मरे. थोड पिया तर 2-3 बाटले आल्या आतां तेज्यो बरें हा वयस काय बरं पळय रोस आमलेट. गाईस आयज आमी ट्राय करता रोस आमलेट. ओके कितें ट्राय करता गो हां यो मगो फुडें कदील जाय काय काय. सो आयज आमी येयलेली आसा रोस आमलेट ट्राय करपाक आफ्टर लॉंग टायम. कसो आहा टू गुड टू गुड बरो आहा टेस्ट सारको फूल पावर आहा मरे बरो. पळयात आतां हांव ट्राय करून पळयता कसो आहा टेस्ट तो पळोवया. लवली. ओनली थिंग इज आय कांट च्यू कित्याक हांवें ते सर्जरी केल्या न्हू ते म्हाका त्रास जाता. आतां ते करून म्हाका ऑलमोस्ट 4 days जाले आनी दुखता मातशें चावून खावं शकना न्हू सो प्रॉब्लम. बट टेस्ट नंबर 1 हा खरें बरो टेस्ट हा टू गुड सारको. हांव फॅन जालो आतां हेजो रोस आमलेटीचो फॅन जालो सारको हांगासर. तू रोस ऑमलेट खाताय काय गिटाय? गिळटा सांग मेळना न्हू गिळटा दुखता. सो बिकॉज ऑफ दॅट नाल्यार तुमी जाणा येन्ना मेरेन ते काबार जातले आसले. तुमी येवचे हांगासर सालिगांव तुमकां स्टॉलाचें नांव सांगता कितें पळय तें मातशें वखदां. पयलीं आमी पेट पुजा करता. पयलीं आमचो पोट भरता आमी फूल पावर सारकें आनी मागीर आमी तुमकां सांगता खंयसर तें एक्झॅक्ट लोकेशन आनी नांव स्टॉलाचें. हें कितें लिंबू पाणी पाणी काय सोडा सोडा माझी फेवरेट. तुझी फेवरेट. हांव कितलेय ग्लास पियाताय अनलिमिटेड. आनी हांगालो व्यू पळयात तुमकां दाखयता पळय ग्रीनरी सगळी टू गुड नो. कितें सांगा हेजो टेस्ट चड लायक जालो म्हाका चड म्हणजे चड. वा 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 हॅव अ लूक एट दीस गायज. हें जावन आसा कितें गो चिकन. हें चिकन कटलेट एक्चुली कितें जाता न्हू पावान येता. हांवें कितें करूंक लायलें तेका प्लेटीन घालून दी म्हणटा म्हाका पाव नाका. सो म्हाका अशें ट्राय करूंक जाय आसलें. सो दिसपाक तर चड बरें दिसता आनी व्यू इज अमेझींग सारको. अरे बाबा सो लेट्स ट्राय टुगेदर. घे घे एक तू घे कर घे रे लेट्स ट्राय टुगेदर रे. अरे वाट रे यो 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 ही प्लेट होते दोर यार धर. चलो लेट्स इट टुगेदर यो. अरे यार माझ्यान तुझे पोट सेम रे मोठे यार तू पोट भरला मारून दाखयता हांव. यो 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 लेट्स ट्राय यो जर उकल 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 फटाफट फटाफट चल लेट्स ट्राय टुगेदर. हा अरे काय म्हणिना रे ती कर ट्राय करून बघूया लेट्स ट्राय. टू गुड लवली बरो लागता न्हू. कोणी केला तो सांग मरे. तेणी कोणी ग्रॅनीन केला. आणि नाव सांग मरे स्टॉलाचे बेगीन सांग. हा रिव्स कॉर्नर. सो आंटी तुझे स्टॉल कितल्यांक ओपन जाता मातशी फुड्यान यो. म्हाका एक सांग हो स्टॉल कितल्यांक ओपन जाता. बाय 4:30. 4:30. आणि कितें कितें आसता तुमचे कडेन. आमचे कडेन रोस ऑमलेट चिकन शाकोती चिकन कटलेट ब्रेड मॅगी स्टफ स्क्विड्स प्रॉन्स चिली. वाव टू गुड अमेझींग. आणि कितें आहा जाणा तुमकां एक खरें सांगता म्हाका न्हू क्रिस्तांवांचें जेवण बीन खूब लायक. आय डोंट नो वाय पूण म्हाका खूब लायक. आनी आमचे हिंदू धर्माचे जे रोस आसता पुरयो आसता ते आमचे कॅथलीक भाव भयणांक खूब लायक आसता. पूण म्हाका खबर ना म्हाजो अटॅचमेंट टुवर्ड्स क्रिश्चन पीपल इज टू गुड सारको. तेंचें रांदप तेंचें खावप तेंची कोडी घरांतली हा 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 एलिस्टरागेर खाल्लेली टू गुड सारकी. आंटी लवली हा थँक्यू फॉर दीस थँक्यू.
आता हांव तुजो रेगुलर कस्टमर. रोस आमलेटी का म्हाका खूब लायक जालो. सुंगटाची कोडी पासून करता. कोडी रोसाची कोडी आमी एक घेता ट्रेडिशनल आमची कागदाची आसता न्हू हय. ते करता ऑर्डरी घेता. वा ऑर्डरी बीन घेता. टू गुड. सो ही जावन आसा प्लेस आता सालिगांव तुमी पळोवंक शकता आनी हांगासर येवपाचें. परत एकदा नांव सांग स्टॉलाचें. रिव्स कॉर्नर. रिव्स कॉर्नर. थँक्यू सो मच. नातवाचें नांव तेज्या. हे नातू तिजो आनी नातवाक थोंड पिवपाक खूब लायक ना रे. हा तुझ्या खंय गो अजून काय जायना मगो. शी 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 शी. वाव. मेन म्हणटा पळय ते प्लस पॉयंट टेस्ट इज अमेझींग आनी तुमकां काय बरो व्ह्यूय मेळटा हांगासर. सो गायज दोज हू आर वॉचिंग माय ब्लॉग्स नो प्लीज कम एंड ट्राय. हां तुमकां नांव सांगलां तुमकां लोकेशन दिलां हे पळय सारकें हांगासर 4:30 हांगासर ती रेडी असतात. सो येयात. खूब कितें कितें आहा. आयज हांवें हें ट्राय केलां कित्याक हेजो पोट भरलें न्हू नाल्यार आनीक कितें ऑर्डर मारूंक मेळटलें आसलें. आतां नेक्स्ट टायम आमी येतली पळय आमी नेक्स्ट टायम येता तेन्ना सुंगटां ट्राय मारयात आनी कितें आहा तें ट्राय मारया. सगळें ट्राय करून वयतलो. हातीनूच खाता. मागीर आमी तुका बाबा देसी वी डोंट नीड स्पून्स. आमी तुका हातीन खातात. आ हा 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 कितें आहा टेस्ट को आहा. यम्मी. बेस्ट आहा न्हू. चडूच बरो आहा. Too So good. guys, तुम्ही बी ट्राय करपाचे. तुमच्या समज पोट भरलेले आसा टम जाल्लेले आहा तरी तुम्ही हांगासर येवन खातले शुअर. बेस्ट आहा. बेस्ट म्हणजे बेस्ट. म्हाका टेस्ट खूब लायक जालो. काय ना ब्रो चोय तांडव तांडव. होय पोय आनी दादोश जा. ओके थँक्यू व्हेरी मच. बाय. हांव पावलेलो आसा फायनली घरा कडेन आनी म्हाजे 1-2 व्लॉगा पयलीं व्हिडिओच्या पयलीं हांवें सांगलेलें की म्हाजी एक सर्जरी जावपाची आसा म्हणून. दॅट वॉज सक्सेस. ओके थँक्यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव प्रेयर्स. ओके तुमकां एक व्हिडिओ घालता पळय फनी सारकी सर्जरीच्या टायमार. ओके सो तुमकां हांव एक धाकटुली क्लिप घालता ती पळयात तुमी. हॅलो गायज. आयज आसा आमी डॉक्टरा कडेन पण आयज हांव डॉक्टरा कडेन येवना. आयज हांव अवीक डॉक्टरा कडेन घेवन येयला. अवी तुका कितें जालां. अवीक न्हू गुंगेचें इंजेक्शन मारलां तेज्या दातान. सो तेजें तोंड आतां चलना. आतां तेजें तोंड न्हू लॉक जालां. अवी आ करो अवी म्हणटा चूप बस. तुमकां अवीची भाशा कळटा. कितें जालें. अवी अवी कितें जालां. तुमकां खबर आसा न्हू आतां अवी येदें व्हडलें इंजेक्शन मारचें आनी अवीच्या न्हू फूल ते तोंडातले अशें ओडून काडटलें. सो जाल्लें कितें सांग म्हाका न्हू हांगासर भितरल्यान हें केल्लेलें रूट कॅनल आनी तुमकां तर खबर आसा टूथ पेन इज द मोस्ट डेंजरस पेन. टूथ पेन किडनी स्टोन पेन ही जी पेन आसता पळय ती सारकें नेक्स्ट लेवल पेन सारकी. ओके सो आय हॅड व्हेरी बॅड डेज ऑफ माय लायफ हे 2 दीस. त्या खातीर हांव एंडींग व्हिडियोज बीन करिनासलो. सो थँक्यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर्स गायज. आनी हांव रिकवर जाता. पेन इज दे बट रिकवर जाता. पळोवंक शकता तुमी म्हाजी एक सायड सुजलेली कशी दिसता पळय आनी एक सायड पळय स्लीम आहा आनी एके वाटेन सुजलेलें काय दिसता. सो येस दीस इज वॉट हॅपनींग. आनी गरमेचे दीस न्हू हे सगळ्यांकूच अशे त्रास जाल्लेले आसा. ओके आनी आयज आमी एक अलग प्लेसीर गेल्लेली. आमी गेल्लेली भलतेच करपाक जाले भलतेच आनी आमी पावली एक बेस्ट प्लेसीचेर आनी इट वॉज अमेझींग. ओके चिकन शाकोती चिकन आनी खूब तरेचे कितें कितें आसता तेंचे कडेन. स्टफ्ड स्क्विड्स आसता. सो हांव व्हेरी सून स्टफ्ड स्क्विड्स खावपाचो आसा थंय वचोन. सो पळोवया एक दीस केन्ना 2 दिसां भितर बीन अशें ट्राय करया. म्हाका हेवी कितें खावंक मेळना ह्या दातांतल्यान. चावोंक मेळना. चावत जाल्यार कितें जाता जाणा दुखता. सो बिकॉज ते आतांच केला न्हू ते ऑपरेट. सो ते आजून ताका सुकपाक टायम लागतलो म्हणजे जावपाक ते सारकें म्हणजे पेकपाक टायम लागतलो. सो बिकॉज ऑफ दॅट आनी ह्या खातीर म्हाजे 2-3 प्लॅन्स अशेच फ्लॉप जाल्लेले आसा. म्हाका सावथ गोवा वयपाचो आसलो. म्हाका 2-3 फॅमिलीक मेळपाचे आसले. मागीर आमी चिंतलेले आवटडोर खंय वयतले म्हणून फार्माचेर बरें न्हांवपाक
स्विमींग पुलाचेर जावं बरें पावरफूल सारकें आउटिंग करपाक आउटडोर हें जाल्यार इट्स टोटली वेस्ट कित्याक बिकॉज ऑफ दीस आय कांट डू एनीथींग ओके. आनी मीन वायल हांव न्हू रिप्रेझेंट करपाक सोदता इंडियेक. तुमकां तर खबरच आसा एरोक्स जी यामा एरोक्स आसा इट्स एक्चुअली अ इंडोनेशियन ब्रँड ओके. म्हणजे भायर इंडोनेशिया ही बायक पयलीं येयल्लेली आनी तेज्या उपरांत इंडियेक येयली ओके. सो इंडोनेशिया इज अ प्लेस वे दीस गायज दे डू मॉडिफिकेशन ऑफ यामाहा एरोक्स. आनी वर्ल्ड वायड एक कॉम्पिटिशन जावपाचें आसा ओके मोटरसायकल कॉम्पिटिशन. सो हांव रिप्रेझेंट करूंक सोदता आमचे इंडियेक ओके बाय डुईंग सच अ लवली वर्क ऑन माय मोटरसायकल. इट वॉज माय कितें म्हणटा ड्रीम ओके. म्हाजे 6 म्हयन्याची हार्डवर्क ही ऑन दीस मोटरसायकल दॅट आय एम पार्टिसिपेटींग इन दीस कॉम्पिटिशन. डेट तुमकां सांगिना बट व्हेरी सून आय वील लेट यू नो गायज. हांव तरी इम्प्रूवमेंट करता गाडयेक. अकॉर्डिंग टू मी इट्स डन ओन्ली 5% पण म्हाका 100% करपाची आसा ओके. बट एट द एंड तुमकां खबर आसा स्पेंडींग अ लॉट ऑन मोटरसायकल इज युजलेस तुमकां खबरूच आसा. बट एडिक्शन ऑफ मोटरसायकल इज फार बेटर दॅन एडिक्शन ऑफ अल्कोहॉल ड्रग्स स्मोक. तुमकां तर खबर आसा म्हाजें हें एडिक्शन फार बेटर दॅन एनीथींग एल्स. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव न्हू म्हाज्या गाडयां कडेन मातसो चड मोग करता ओके. आनी येस व्हेरी सून खूब जाग्याचेर वयपाचें आसा आमी. म्हाका वचूंक जाय पार्शा. थंय म्हाका एका फॅमिलीन आपयल्लो आसा ओके. सो हेच्या खातीरूच उरलेलो. सो आतां हांव स्लो बाय स्लो म्हाजे सगळे फुडले जे हांवें चिंतलेलें आसा ते सगळें करपाक हांव भायर सरतलो. आनी म्हाजी हेअरस्टायल कशी आहा ती कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा लिटल मोर. आनी मागीर हांव जी म्हाका हेअरस्टायल आवडटा पळय ती करपाचो आसा ओके. सो येस आनी आमच्या चॅनलाक तुमी नेवे आसा जाल्यार चॅनलाचेर लायक शेअर सबस्क्रायब आनी कॉमेंट करपाक विसरो नाका. आनी तुमकां खबर आसा शिरगांवची जात्रा म्हणून आयज ओके. सो आमचे जे गोंयकार व्हिडियोज पळयता म्हाजी ओके आई लहराई तुमकां पावो. आनी तुमचें कितेंय तुमचे कडल्यान चूक जाल्या जावं तुमचे कडल्यान कितेंय प्रॉब्लमा तुमच्या घरान आसा ती आई आमच्या आईन काडून व्हेल्या पुरो अशेंच मागता. आनी लहराई देवी जी आसा खबर आसा ती इतली पावरफूल आसा की आपणाच्या भक्तांक न्हू सदीस पावता सदीस. हेंच म्हणून हांव हो ब्लॉग हांगा सेंड करता. मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ टील देन टाटा गुड बाय.